Sorsi aina donia mosotushi mago kanka aitor tusa somesta doen bagoi जेजू आमचो बरो गवळी, बरो गवळी आपल्या शेळयां खातीर आपलो जीव दिता. बरो गवळी बरो चोरो वांडटा. बरो गवळी तांकां सुरक्षीत जाग्यार व्हरता. होच तो जेजू आमचो बरो गवळी ह्या वेळार उंड्या रुपान ह्या अवतारार हाजीर आसा.
होच तो बरो गवळी आमचें जिवीत चलयता. होच तो बरो गवळी आमकां खरी वाट शिकयता. होच तो बरो गवळी जिविताच्या रस्त्यार आमकां घालता. होच तो बरो गवळी जेजू उंड्या रुपान हांगा आसा. होच तो बरो गवळी बाबाचो पूत पवित्रित्वेचो दुसरो जोण उंड्या रुपान हांगा आसा. आमची मान मागून एक खोल नमस्कार ह्या आमच्या बऱ्या गवळ्याक आमी दिवया. नमस्कार तुका करता, मोगांचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगांचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगांचो तुका दिता. ओय जेजू आमचो नमस्कार मानून घे. ओय जेजू तुजे सरशी आमी आयल्या. तुजे लागीं उलोवंक, तुजें आयकूंक आनी जिविताची बरी वाट आपणावंक ओय जेजू तुजे सरशी आमी आयल्या. हे वेळार आमचें काळीज मन ताचें उतर आयकूंक तयार करुया आनी सगळीं उबी रावून हें जेजूचें उतर चितान आयकुया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. आनी आपल्या खाशा देस गांवांत वचून तो तांच्या देवस्थानांत अशे बरी शिकवण दितालो की ते अजाप जावन म्हणटाले, ही जानवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? हो तोवयाचो पूत न्हय? मारी म्हणटा ती ताची आवय, आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचे मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगलें खंयचें आयलां? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून तांकां म्हळें, एका बाखणाराक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या गांवांत ही मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमाने. बाबा भयणीनो, जेजू बरो गवळी. तो न्हयच फकत तांच्या पोटाची भूक मारतलो, पूण तांकां आत्मीक उरो दितालो. शीस जेजू लागीं मागतात, सायबा आमकां मागणें करूंक शिकय.
जेजूच्या शिसांनी आपणाक मागणे करूंक शिकोय म्हूण मागले. लोक जेजू फाटल्यान वेतालो, चेंचतालो ताका. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली, अशें ती रोखपाक जाल्ली बायल भावार्थान ताच्या आंगोस्त्राक हात लायता आनी ती बरी जाता. देवस्थानाचो अधिकारी जायरस आपले दुये खातीर एक मागणें घेवन जेजू सरशी येता. सायबा, म्हजी धूव आंतुनार आसा आनी पिडेन कोश्टवता. आनी जेजू वचून वेचे वाटेर ताका खबर मेळटा ती मेली. गुरुजीक आनी कित्याक त्रास दिताय. आनी जेजू वचून तिच्या हाताक धरता आनी म्हणटा, थालिका कुम, चेडवा हांव तुका सांगता उठ. आनी तें चेडूं उठ्ठा. तो आनी ताचो आख्खो घोराबो जेजूचो पाटलाव करूंक लागतात. जेजू पेद्रूगेर गेल्या उपरांत पेद्रूची सासू जोरान भासताली आनी जेजू तिच्या हाताक धरून तिका म्हणटा उठ, आनी ती बरी जाता. जेजूनच फकत 5,000 लोकांच्या मनशाची भूक ताणें मारली. जेजून बरो आत्मीक ओरोव आपले पोरशेक दिलो. तो वपारी घालून सुर्गींच्या राजाचे गोठ उक्ते करता. जेजू स्वर्गार वचपाची वाट आपल्या पोरशेक शिकयता. जेजू बरो गवळी आनी त्या खातीर दर एके शेडयेचे ताका पडलेले आसा. जेजू बऱ्या गवड्याची ओपार सांगून 99 शेडयो 100 शेडयो आसलेल्या एका गवळ्याची खबर तो करता. आनी तांतली एक पेल्यान सोल्ली तिका सोदूंक तर 99 शेडयांक सांडून दिता आनी एक सांडल्या तिका सोदूंक वेता. असलो बरो गवळी जेजू. ताका जण एकल्या आमचें ताका पडलेलें आसा. आमी हीण सोडून वेता तेन्ना आनी पयस पयस आमची वाट तांकता तेन्ना तो आमकां सोदूंक येता. होच तो आमचो बरो गवळी. आज आख्ख्या संवसाराक आमच्या गोंयांत आनी आमच्या फिरगोचेंत आमी गवळ्यांचो दीस मनयता, द पास्टर्स डे. जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्या सारके आमचे यादनीक जावचे हे आमी मागूंक ह्या देव मंदिरांत आयल्या. जेजू बऱ्या गवळ्याच्या काळजा सारके शेगुणी गवळी आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. ह्या वेळार ह्या गितांतल्यान आमचे दोळे बंद करून ही उतरां आमची करून ह्या बऱ्या गवळ्याक आमचो नमान आमचो मान आमी दिवया. गवळी कितलो बरो जेजू सोमी मोजो ताचेर रावपाक येता. ताचे सोर्शी वेता. गवळी कितलो बरो जेजू सोमी मोजो
Taceram patieta, tace sorsi beta, utra soruto dita, jivit moce soloita, utra soruto dita, jivit moce soloita, आपल्या पडल्या दिरां सोडून नवो आविष्टा कोयता आपल्या पडल्या दिरां सोडून नवो आविष्टा कोयता Glory kitlo boro, Jesus mi mozo, tacera patieta, tace sorsi beta. Glory kitlo boro, Jesus mi mozo, taceram patieta, tace sorsi beta, utra soruto dita, jivit moce soloita, utra soruto dita, jivit moce soloita, आपल्या पडल्या दिरां सोडून नवो आविष्टा कोयता आपल्या पडल्या दिरां सोडून नवो आविष्टा कोयता Glory kitlo boro, Jesus mi mozo, acera patieta, ace sorsi beta. या वेळार उबी रावन आमच्या गवड्याक थोडी आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उक्त्यो करुया. आमच्या बाप साहेबान कार्दियालान बिस्वानी आदरिनी मोठवाशी बाबा भयणांनी जेजू आपल्या काळजाचो खरो आनी बरो गवडी म्हूण ओळखून घेवन त्या गवड्या सारके शिकवण आपणावंक आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक तांणी वागोवंक तांकां एक विशाळ खाडीस मोन दिवण बाबा लागीं मागुया. आमचे राजकी देशाचे आनी समाजाचे फुडारी आपलें गवडीकपण चलयतना जबरदस्तेन न्हय पूण खालतिकायेन सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करच्या मनान ते आपले मणयारपण चलोवंक तांकां आयतें मोन दी म्हूण बाबा लागीं मागुया. दर एका दिसाक जेजू बऱ्या गवड्या सरशी आमी येवंक तो वांडा तो बरो ओरो घेवंक
ताच्या उतराचो चोरो आपणावंक आनी जिवितान ताचे शेगोण जिवंक आमकां शेडयांक शिकोय म्हूण बाबा लागीं मागुया. आज पास्टर्स डे संबरोम जाणा सगळे गवळी जाणी आमकां पवित्र स्नान दिला, पवित्र मिसाची भेट संबरोमल्या, दुसरे संस्कार वांटल्यात, संदान संस्कार आमकां दिवन आमची पातकां भोगशिल्ल्यान, पिडेस्तांची मागणी दिवन आमकां पत्मीक वाटेन गोट केल्यान, होमियाव दिला, क्रिस्मांक तयार केल्यान, लग्न संस्कार कांत आमकां भितर काडल्यान, ह्या सगळे याज्ञिकांचो आमी उगडास करुया. जिव्यान बरी भलायकी आनी सोंपून गेल्ल्या बऱ्या गवड्यांक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागुया. आमचे गोरावे देवापवण्याची पायणी जावंक, जायती देवापवणी आमचे कुर्गेच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत आनी संवसाराक उत्पन्न कर म्हूण जायत्या तरणाट्यांनी जेजूच्या उल्याक वैकार दिवंक, जेजूचो नीस पाटलाव करूंक आनी जेजू बरे गवड्या सारके शेगुणी बागेवन पाद्री आमकां फावो कर म्हूण बाबा लागीं मागुया. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस मनयतात, पिडेन आसात आपले खातीर मागूंक लायला, पयण करतात नोकरी सोदताना कांदाक सांपडल्यान लग्न जावची आसात, तांचोय उगडास करून मागुया. माणिपूर वाठारांत जायती आमची क्रिस्ती बावाडपी आपल्या धर्माक लागून वेगवेगळ्या कारणांक लागून गोश्ट दुमाडो सोंसतात. ह्या वाठारांत बेगीन शांती उत्पन्न जाल्या पुरो म्हूण आनी वडिलांची मनां उसवाडाय म्हूण बाबा लागीं मागुया. आनी ओगीच रावन सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलेल्या उतरांनी बाबाक उलो करून म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. आमी गीत करुया दिमेर पडून R35. संस्कारा इतल्या पडत्या शास्त्रगीर नोमार कोरता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा Soimace visoiance, Gospoda guta muka, Tirvano amco baba, Soim porte visoi dina, Priti Soitivon putatacha, morgodun kalsatorna, bonduya pakanuya, upsolyatan chimodlo, mogacha povitatmya, Sosato kalpe porna, mandiuya sasna sasna. Amen. Pratuya. देवाय गावच्या भाच्या संस्कारात तुवें आमकां तुज्या कुश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला.
दोर तुझ्या सर्वोत्तरच्या पवित्र गुटाची भक्ती करू आणि या वरविता मनसण तुझे सोडवण्याचं फळ आमकां बघून पावो जो चिरता आणि राजवट चलयताय सासनांच्या सासना आमची मान बघून सुम्याक एक खोल नमस्कार आम्ही करूया.